गोयच्या राना खात्याचो प्रधान वनपाल अजय सक्सेना उर्मट तोंडान सुबेस आनी शापोतेर म्हूण आयकूंक येतालें. कांय पत्रकारांकूय हें पयलीं भोगलां. मेळपाक आयिल्ल्याक सरळ गेट आवट म्हणपाची ताची तयारी. बुधवारा राना खात्याचे हेडक्वॉर्टर्सांचे नव्या बिल्डिंगेच्या बांदकामाची बुन्याद घालपाक गेल्ले कडेन सुवाळ्याक खुद्द राना मंत्री आर्लेकरान ताचो अणभव घेतलो. आर्लेकराकूच तो कसो फुरफुरलो पळयात. वो आते होते हैं कि ये हमारी बात सुनते भी नहीं है. कैसा आदमी लाकर बैठा है मुझे पूछते हैं वो लोग आकर. अरे ये आदमी कुछ हमको अंदर लेता नहीं. जाओ उसको मिलो उसको मिलो. व्हाट नॉनसेंस इज दिस. हमेशा ऐसा होता है. दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम. माय वन ऑफ ऑफिसर सर सुनिए सर, एक ऑफिसर की पोस्टिंग नहीं कर रहे हैं. फाइल आपके पास 4-4 महीने पड़ी रहती है. मुझे मालूम है क्यों नहीं कर रहा हूँ. यू वांट मी टू टेल एवरीथिंग अबाउट दैट पर्सन हियर. व्हाई? I'm not doing coming that. to me. He's requesting. When you told me in front of everybody there, I still kept quiet. I know his behavior. आपको छोटा लगता है वो. Because public come to me and they ask for it every day. आपके पास आते नहीं because you don't allow in your cabin. He's explained that. He's explained that. DFO is the. He has said that 2 times the file has come back to you. Yes, to them. with some direction. Exactly. Yes, but if they want to talk to you, why you are not allowing them? आप इतने बड़े हैं क्या कि आपके कोई सोच नहीं सकता? छोटा है तो मान लीजिए छोटा है. मैं कितना बड़ा हूँ सर? वो ने दिखा दिया सर. छोटा है ऐसा मान लीजिए. मान दिया सर. मैं कौन सा परमानेंट हूँ सर? कोई भी नहीं परमानेंट सर. ताचेर प्रुडंटान आर्लेकाराक विचारलें. प्रकार कितें तो आर्लेकारानूच सांगलो. आमचे PCCF आसात अजय सक्सेना, तांचे कडेन कांय कात काडपी जे आसा ते परमिशन मागपा खातीर म्हणून गेल्ले. ते म्हजे कडेन कंप्लेन घेवन आयिल्ले की तांकां तांणी सारकी वागणूक दिवंक ना त्या लोकांक. आनी म्हणून ते म्हजे कडेन कंप्लेन तें हांवें ताका म्हटलें PCCFाक की तुजे कडेन लोक येतात पळय ते तांचे कडेन मातशें वेवस्थीत वागपाक जाय, उलोवपाक जाय. तर आनी तो जो इशू आसा तो मातसो सॉर्ट आवट कर कितें आसा तो सांगलें. ताणें मातशें चड एक वेगळ्या पद्दतीन ताका उत्तर दिलें जें दिवंक जायना एका ऑफिसरान मंत्र्या कडेन उलयता आसतना. मंत्र्याक कित्याक साद्या मनशा कडेन सुद्दां उलयता आसतना पब्लिके कडेन सुद्दां उलयतना वेवस्थीत उलोवपाक जाय. तितलोच तो इशू आशिल्लो. हांवें ताका सांगलें मातशी तुजी वागणूक सुदारपाक जाय इतलेंच सांगलें. बाकीची हाजी जी वागणूक आशिल्ली ती बरोबर नाशिल्ली. अनेक लोक पब्लिकूय म्हजे कडेन ह्या ऑफिसरा बद्दल तशे कंप्लेनी करतात. हांव माननीय मुख्यमंत्र्यां कडेन ताजे बद्दल उलयल्लो आसा. पळोवया कितें फुडें. पोस्ट आहा पळय न्हू जे पोस्टर आहा तो टेम्पररी म्हणून तेन्ना घेतलेलो न्हू. तो हय PCCF जो आसा चीफ कन्जर्वेटर प्रिंसिपल चीफ कन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट तसो पोस्ट म्हाका दिसता आत्तां म्हाज्या म्हायती प्रमाण तो ह्या वर्सा भितर म्हणजे कॅलेंडर वर्स आसा त्या वर्सान तो सोंपता. आमकां तसो सँक्शन पोस्ट आसा तो APCCF एडिशनल PCCF. त्यामुळे ताजेर कशें करपाचें पळोवया. म्हजें स्वताचें मत अशें आसा की तो PCCF हो पोस्ट असो कंटिन्यू करपाची आवश्यकता ना. APCCF आनी कांय ऑफिसर मेळून आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चलोवंक शकतात अशें म्हाका दिसता. त्या दृश्टीन म्हजे प्रयत्न आसात. अजय सक्सेनाचें हें प्रकरण मुख्यमंत्र्या मेरेन पावलां. ताका बिडकी कवळून दिल्ली धाडपाची तयारी सरकारान खंय केल्या. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. अरुण तोरसकार खून प्रकरणात रुपेश साळगांवकाराक म्हापशेच्या एडिशनल सेशन्स कोर्टान ख्यास्त फरमायली. दोशीक 10 वर्सांची सक्त मजुरी आनी 10,000 रुपयांचो दंड दिला. 20 जानेर 2013 अरुण तोरसकाराचो खून जाल्लो आनी 23 जानेराक पुलिसांनी आरोपींक अटक केले. केशींत वट्ट्या 14 आरोपी आड FIR जाल्लो. तातूंतले 13 जाण निर्दोश सुटले. दांडो शिवोले म्हातारेश्वर देवस्थाना मुखार शेड उबारपा वेल्यान 2013 केस्तांव जाल्ली. तातूंत अरुण तोरसकाराचो मर्डर जाल्लो. प्रकरणात 14 जाणां आड केस जाल्ली. 13 जाण सुटले. ब्रेस्तारा म्हापशेच्या एडिशनल सेशन कोर्टान सगळे आर्ग्युमेंट आयकले उपरांत आरोपी रुपेश साळगांवकाराक 10 वर्सांची बंदखण आनी 10,000 रुपया दंड दिलो. 10 years rigorous imprisonment and fine of ₹10,000 and in default I think 6 months SI simple imprisonment. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. घेऊया एक ब्रेक.